पर्यटन जेटीची उदरगत करतना रापणकारांच्या व्यवसायांचेर गर्दी हाडून गदा हाडून वा सैमाक इबाडून तो सरकार तयार करता। विरोधक लोकांची दिशाभूल करून ह्या जेटीच्या विस्ताराक विरोध करपाक सोदता असो आरोप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केला। पर्यटन जेटीचे विस्तारीकरण करून तातूंतल्यान पर्यटनाक मेळपी महसूल वाडोवपाक तशेंच ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ही संकल्पना प्रत्यक्ष चालीक लावपाच्या हेतान सरकारान पर्यटन जेटी धोरण तयार करपाक घेतला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगला। पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तांणी ही म्हायती दिल्या। आता जवळजवळ दोन असतले 2-3 बिट्टोना सांता मोनिका बी 3-4 असतले आज। आता बाकीच्यो जेटीज विच आर अंडर टुरिझम ऑर फॉर टुरिझम एक्टिविटी आता ओल्ड गोवा थंयच्यान बोट रायड जातात ओल्ड गोवा जेटीच्यान फुडें जाय काय नाका पूण खंयची नवी जेटी बांदतले टुरिझम ना आनी खंय तरी रामपोणकार भावाच्या थंय वचून आनी कितें करतले ना। So we are very clear that we are regulating activities around the jetties that are for tourism purpose.